विश्व लिंगायत समाज, लिंगायत गवळी समाज आणि मांग कल्याण समाजाच्या वांगड्यांनी मसनभूंय प्रश्नाचेर चर्चा करपा खातीर खासा बसका घेतली। पळयात, सध्या या समाजातलो लोक मठ ग्रामस्थ हिंदू समाजाचे मसनभूंयेत कुडील आसतात। ही मसनभूंय सांजेच्या 5 वरांचेर बंद जाता। लिंगायत समाजाक मसनभूंय बेगीन बंद जावपाचो प्रश्न सतायता। देखून वेगळी मसुंडी बांधपाक सरकारान वेगळो जागो दिवचो अशें लिंगायत समाजान मागला। आयज मिटींग आमी आमचे समाजाची जे आमी पुरतात चडशे समाजात आमच्या तिनूय समाजान पुरतात म्हणटकीर आमकां समाजाक स्मशान भुमी खातीर आमी मिटींग दवरलेली। तातूंत आमच्या समाजाचे जे लिंगायत गवळी समाज आसा, मांग कल्याण समाजाचे आसा आनी आमी लिंगायत विरशेव लिंगायत आसा, हे सगळ्यांनी मेळून आमी एक मिटींग दवरलेली की आमकां स्मशानाक जागो जाय आशिल्लो मातसो म्हणून आमी आतां रिक्वेस्ट करपा खातीर आयज मिटींग दवरलेली। तुमकां आतां ऑलरेडी जागो तुमी आतां ऑलरेडी करतात तर आमी मठ ग्रामस्थान ऑलरेडी पुरतात, आमकां ते करपाक हें करतात दितात ते सगळे तिनूय समाज पूण ते लासतात आनी आमी सायडीन पुरतात। तरी आमचे समाजा तिनूय समाजा मेळून एक जागो दिवचो खंय तरी गोवोरमेंटान, हेचे खातीर आमी एक मिटींग दवरली। ते कितें इश्यू टायमींग बी कितें इश्यू जाता टायमींग हय कशें आसा आमचे समाजान कशें आसा आमी राती पसून कितल्याकय पुरतात, आमी दवरनात चडशे सांजचे 7, 8, 12 राती 11 जाले की बेगीन पुरपाची आमची प्रथा आसा। पूण कशें आसा मठ ग्रामस्थाचे 5 म्हणटकीर बंद जातकीर आमकां तेंची हें सेपरेट आसता आनी आमची सेपरेट आसता। आमचे राती 12 जावं 1 जावं जाता तितली बेगीन पुरप आसता, म्हणजे आमकां मातसो तो प्रॉब्लेम जाता, मागीर रातभर आमकां दवरपा पडटा तेजे खातीर आमी रिक्वेस्ट करपा खातीर आतां आमकां जर सेपरेट मेळ्ळो जाल्यार तो पद्दतशीरपणे आमकां पुरपाक हेका बऱ्याक पडटा। थंय कितें जाता प्रत्येक समाजाचे आनी जे पुलीस सगळेच पुरपाक जाय आनी आमगे पुरता आसतना आमी मातशें 1, 2 फूट 3 फूट भितर पुरता, जाल्यार काही जाणांचे काय जाता वयल्या वयर पुरता, मात ते खोदता आनी तेच्या कच्चे आमी जेन्ना काडपाक वयता तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता ते कच्चे सगळे बॉडीचे पार्ट्स थंयच आसता। आमी जर आमकां दिलो जाल्यार आमकां पद्दतशीरपणे आयज हांगा पुरलो तो अशें पद्दतशीर घालून पुरपाक बऱ्याक पडटलें। तेज्या खातीर रिक्वेस्ट करतात की आमकां असो सेपरेट जर दिलो जाल्यार बरो जातलो। मठ ग्रामस्थांची कडेय विनंती आसा, तेंच्यांनी जरी आमकां तशें करून दिलें जाल्यारय बरें। केन्ना ऑब्जेक्शन हाडूना काय हाडूना, आमी तेंचे एगेन्स्ट कांयच उलयना। म्हणजे आमचे एक प्रॉब्लम कितें आसा, आमचे लिंगायत म्हणटा आमी पुरता तेंच्यान आमकां केन्ना आयकूना। तेंच्यान सांगलो तुमी बाबा आमकां एक फाटी हेवटेन नासता ते फाटल्यान आमकां वेगळो दिलो, मागीर तेंच्या हेवटेन आमचे तेंच्यांनी हेल्प करून सारको करून लेवल करून दिलो। पूण आतां प्रॉब्लम एक जाला की आमच्या समाजाचे थंय कितें आसा आमी पुरली न्ही, पुरल्या उपरांत कितें जाता बाकीचे थोडे कोणी अशें हाडटात ते तेच मागीर फोन करून घुसपतात आनी पुरतात, ते एक मातशें प्रॉब्लम आसा। आमकां मठ ग्रामस्थान कांयच ऑब्जेक्शन ना, तांकां आमी केन्नाच कांय म्हणूना। त्यासाठी आमी तो आमी रिक्वेस्ट करतात की आमकां सेपरेट खंय तरी दिवपाचो ते आमचें कांय म्हणना ऑप्शन आमचें कांय ना, म्हणजे अशें फाल्यांच्या नाकार जायत की आमी तुमकां अशें हें केलें काय आमी तशें केलें काय म्हणून आमी केन्ना दिवना म्हणटा तो इश्यू ना आमचो। ते पयलीं आमी सांगिल्लें पण ते मागीर मातशें पेंडींग उरलें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली।